सरकारान काडिल्ली माझी बस येवजण कदंबा महामंडळाच्या हिता खातीर न्हय, देखून माझी बस येवजण रद्द करची अशी मागणी कदंबा महामंडळाचे ड्रायव्हर आणि एलायड एम्प्लॉईज असोसिएशनान केला. कदंबा महामंडळाचे ड्रायव्हर आणि एलायड एम्प्लॉईज असोसिएशनान ह्या येवजणेचो खर विरोध केलो. शुक्रारा कदंबा व्यवस्थापनाच्या ड्रायव्हरांनी पणजेच्या आझाद मैदानाचेर ह्या विशीं निदर्शनां केली आणि सरकारान काडिल्ल्या माझी बस येवजणे आड घोशणाबाजी केली. प्रभुनगर फोंड्या वाठारांत राखणे वणत कोसळून एक चारचाकी आनी एका दुचाकीचे बरेच लुकसाण जाले. तशेंच राखणे वणटी सकयल आशिल्ली गॅस पायपलायन लीक जाली. उपरांत थळाव्या लोकांनी पंचायतीक कळीत करून गॅस पायपलायन पयलीं सारकी करून घेतली अशें वॉर्ड 5तलो पंच निळकंठ नायकान सांगलें. उटंगराच्या पावसाक लागून हालीं पालसण राखणे वणत कोसळपाचें सत्र चालू आसा. हाका लागून खूब लोकांचें लुकसाणूय जालां. कोयराचो प्रश्न सोडोवपा खातीर SGPDA संस्था पुराय अपयशी थारला. ताका लागून SGPDAचे मंडळ बरखास्त करचे अशी मागणी काँग्रेस फुडारी एल्विस गोमसान केल्या. SGPDA किरकोळ नुस्तें मार्केटा सयत भोंवतणच्या वाठारांत व्हडा प्रमाणात कोयराच्यो राशी दिसून येतात. फातर्डे गट काँग्रेस समिती सयत एल्विस गोमसान ह्या वाठाराची पळोवणी केली. मजगतीं SGPDAच्या वांगडी सचिवान फुडल्या 15 दिसां भितर वाठार नितळ करपाचें आश्वासन दिलां अशें गोमसान सांगलां. नितळ साखळी सोबीत साखळी ह्या उपक्रमा खाला परवानगी घेनासतना लायिल्ले बॅनर्स काडून उडोवपाची मोहीम पालिका मंडळान बुधवारच्यान सुरू केल्या. साखळे पालिका मंडळाची परवानगी घेनासतना पालिका वाठारांत सगळे कडेन लायिल्ले बॅनर्स शाराचें सोबितीकरण इबाडटात. पालिका वाठारांत लायिल्ले राजकीय पक्षांचे, संस्थांचे, कार्यावळींचे आनी जायरात करपी शुभेच्छा दिवपी बॅनर्स काडून उडयतले आनी ह्या बॅनरांनी पालिकेक कसलीच येणावळ मेळना अशें नगराध्यक्ष रश्मी देसायान सांगलें. सत्तरी शिंगणे वाठारांतली एक ज्येश्ठ नागरीक लक्ष्मी गांवस हांकां नवी दृश्टी मेळ्ळी. फाटलीं 4 वर्सां तिका दोळ्यांनी दिसनाशिल्ले. सत्तरे म्हालांतली बाराही ग्रामपंचायत आनी वाळपय नगरपालिका क्षेत्रांत महाभलायकी शिबीर आयोजीत केल्लें. ह्या शिबिरांत तिचो चलो तपासणे खातीर घेवन गेलो. उपरांत तिका दोतोरान फोंड्या हॉस्पिटलांत दोळ्याचें ऑपरेशन करपाक सांगिल्लें. आतां तिका एका दोळ्यान दिसपाक लागला. हे सगळे सत्तरीचो आमदार आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या खातीर शक्य जालें. नवी दृश्टी मेळ्ळी म्हणून लक्ष्मी गांवस आनी ताच्या घराब्यान विश्वजीत राणेचे उपकार आठयले.
बेरेस्तारा राती पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून शुक्रारा सकाळी कारापूर साखळे रस्त्यार व्हडले झाड पडले. मेन रस्त्याचेर झाड पडिल्ल्यान कांय वेळ येरादारी आडखून उरिल्ली. दिवचल तशेंच म्हापश्या कामाक वचपी लोक उसरा कामार पावले. थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी मजत कार्य सुरू करून रस्तो येरादारी खातीर मेकळो करून दिलो. दिवचलच्या बाजार संकुलांतली गळटीची समस्या ते रोखडीच मिटतली. 2-3 दीस वत पडले काय संकुल इमारतीचे पाके दुरुस्त करतले अशी माहिती नगराध्यक्ष कुंदन फळारीन दिल्या. बाजार संकुलात सध्या पावसाचे उदक गळटा देखून फळ भाजी विक्रेत्या सयत हेर दुकानदारांक गळटेच्या समस्येक तोंड दिवचें पडटा. उटंगराचो पावस पडलो काय बाजार संकुलात तर गळटीची मोठी समस्या निर्माण जाता. संकुलात वचत थंय पावसाक लागून गळटी लागल्या. पावसाच्या उदकापासून बचाव करपाक बालद्यो आणि हेर आयदनां दवरपाची पाळी विक्रेत्यांचेर येता. पावसाच्या उदकांत भिजून कांदे आणि हेर भाजयो ज्यो आसा त्यो पिड्ड्यार जाता अशें विक्रेत्यांचें म्हणणें आसा. तरणाट्यांनी शेती वेवसाय करचो असो उलो कुठ्ठाळचो आमदार आंतोन वाझान मारलो. पडीक आशिल्लो जागो नितळ करून 2,80,000 चौखण मीटर जाग्याचेर वेळसांव वाठारांतल्या शेतकाऱ्यांनी शेती वेवसाय सुरू केला. शुक्रारा लाळे तळे शेतकार मंडळान शेती वेवसायाची कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ह्या कार्यावळीक इन्फंट जेजस स्कुलाच्या विद्यार्थ्यांक लेगीत शेती वेवसाय पळोवपाक हाडिल्लो. जाणे करून ह्या विद्यार्थ्यांक शेती वेवसाया विशीं म्हायती मेळची अशें इन्फंट जेजस स्कुलाच्या शिक्षकान सांगलें. जिल्लो न्यायालयाच्या इमारती मुखार आशिल्ल्या मैदानात पार्किंगे खातीर सुवात उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी करीत दक्षिण गोंय वकील संघटनेन एसजीपीडीचो अध्यक्ष दाजी साळकाराक निवेदन पत्र दिलें. जिल्लो न्यायालयात सुमार 650 वकील काम करतात. योग्य अशा पार्किंगे खातीर सुवात नाशिल्ल्यान कांय वकील मेन रस्त्यार गाडयो पार्क करतात आनी तांकां लागून सामान्य मनशांची गैरसोय निर्माण जाता. मजगतीं ह्या विशीं एसजीपीडीच्या वांगड्या बसका घेवन तोडगो काडटले अशें एसजीपीडीच्या अध्यक्षान सांगलें. राजस्थान विधानसभेचे अधिवेशन 14 जुलैच्यान सुरू जाले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या अभिभाशणान विधानसभेच्या अधिवेशनाची सुरवात जाली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी राजस्थान विधानसभेत खाशेले अशें भाशण केलें. राज्यसभेत राष्ट्रपतीन संबोधन करपाची ही इतिहासांतली पयलीच खेप आसा.
कोयराची समस्या पुराय सुटावी जावपा खातीर शारांतल्या शाळांनी सहकार्य करचें असो उलो दिवचल पालिकेन मारला. 15 ऑगस्ट म्हटल्यार स्वातंत्र्य दिसाच्या फाटभुंयेर शुक्रारा पालिका मंडळ आनी शारांतल्या शाळांचे प्रतिनिधी हांची एक जोड बसका जाली. नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांच्या अध्यक्षते खाला जाल्ले हे बसकेंत स्वातंत्र्य दिसाच्या निमतान जावपी कार्यावळीचेर भासाभास जाली. कोयराच्या विशयाचेरूय ह्या बसकेंत भासाभास जाली. कोयरा विरोधात जागृताय करपाक सहकार्य करचे तशेंच पालिकेच्या कोयर प्रकल्पांत कोयराचे कशें वेवस्थापन करतात ते विद्यार्थ्यांक दाखोवचे असो उलो पालिकेन मारला. मुख्य अधिकारी सचिन देसाय आनी हेर नगरसेवक ह्या बसकेक हजर आशिल्ले. गोंयांत मिना खणीची सुरवात शाश्वत पद्दतीन जावपा खातीर गोंय प्रदूषण महामंडळ कायद्याची कडक अंमलबजावणी करतले. शेतांचो इबाड आनी उदकाचो उणाव जावचो न्हय ह्या खातीर नव्या मायनिंग धन्यांक पर्यावरणाक जावपी परिणामाचें मुल्यांकन करप गरजेचें आसतलें. धन्यान अभ्यास करून शाश्वत मायनिंग काडपा खातीर कितें पावल उबारूं येता हाचेर एक मायनिंग प्लॅन तयार करचो पडटलो. गोंय प्रदूषण महामंडळाचो अध्यक्ष महेश पाटीलान अशें सांगलां. गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक ह्या कार्यावळींत ते उलयताले. मायनिंग प्लॅनाची देखरेख करप हे महामंडळाचें कर्तव्य आनी समाज कायद्याचें उल्लंघन जाता अशें नजरेक येयले जाल्यार महामंडळाक खणी बंद उडोवपाक मेकळीक आसतले अशें पाटीलान शिटकायलां. व्याघ्र संरक्षणाच्या निकशान गोंय बसना ताका लागून गोंयान टायगर रिझर्व करप शक्य नाशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां. गोंय रानजीव मंडळान हो प्रस्ताव न्हयकारला. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी रानमंत्री विश्वजीत राणे हांच्या अध्यक्षते खाला जाल्ले बसकेंत हो निर्णय जालो. म्हादय अभयारण्याच्या ल्हान आकाराक लागून हो प्रकल्प करप शक्य ना अशें कळीत जालां. ट्राफिक पुलीस ना देखून गाडी सोडून घालया तशेंच हेल्मेट घाली नासतना जर गाडी चलोवपाची मानसिकता आसात जाल्यार मातशें सादूर रावात. कित्याक तर 13 जाग्यांचेर बसयल्ले आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजे AI कॅमेरे तुमचेर नजर दवरून आसात. हे कॅमेरे कुकेरो सर्कल, बांबोळे सर्कल, पर्वरी, होंडा जंक्शन, चिमला जंक्शन, काकुलो मॉल, कस्टम हाऊस, दिवजा सर्कल, फेरी पॉयंट, कला अकादमी, कारंजाळे, विद्यापीठ वाठारांत अशा 13 जाग्यांचेर बसयल्ले आसा. ताका लागून तुमी जर विदावट हेल्मेट किंवा स्पिडीन गाडी चलयतात जाल्यार तुमकां केन्नाय घरा बसल्या ताला येवपाक शकता. कित्याक हे AI कॅमेरे ह्या 13 जाग्यांचेर बसयल्ले आसा. आतां कितल्याशाच जाणांक तालाव घरा सुद्दां पाविल्लो आसा. ताका लागून तुमी ह्या दिसांनी सादूर रावात. AI कॅमेरा तुमचेर नजर दवरून आसात. वन नेशन वन प्रॉडक्ट ह्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी चालीक लायिल्ल्या संकल्पने वरवीं गोंयांत युनिटी मॉल उबारतले. हाचे खातीर 100 कोटी रुपया खर्च करपाची तरतूद सरकारान दवरलेली आसा अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिल्या. ह्या विशीं फुडल्या एका म्हयन्या भितर DPR तयार करून हे सगळे मसुदे गोंय सरकाराक धाडटले अशें रोहन खंवटेन म्हटलां. ह्या वेळार वाणिज्य खात्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री सोम प्रकाश हाजीर आशिल्ले. गोंयची फेणी आनी काजू ह्या 2 उत्पादनांक ह्या संकल्पने वरवीं आस्पावीत केल्ल्याची म्हायती तांणी ह्या वेळार दिलेली आसा.
पेटीएमा बरोबर समजिकायेची कबलात करून सगळ्या सरकारी कार्यालयांनी कॅशलेस पेमेंट सुरू करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां. आता खंयच्याय खात्यांत ऑनलायन पद्दतीन पयशे फारीक करपाक लोकांक सोंपें जातलें अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटलां. तेका लागून आतां सगळ्या सरकारी कार्यालयांनी ही कॅशलेस पद्दत चालू जातली. पेटीएमा बरोबर समजिकायेची कबलात सरकारान केलेली आसा. तेका लागून लोकांक आतां सोंपें जातलें की खंयच्याय सरकारी कार्यालयांनी तुमचो जर पेमेंट करपाचो आसात जाल्यार तुमकां सोंपें जातलें. तुमी ऑनलायन पद्दतीन कॅशलेस पेमेंट करपाक शकता. पेटीएमा बरोबर समजिकायेची कबलात केलेली आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां. मालदीव्स हांगासर जाल्ल्या दक्षिण एशियाई बॉडी बिल्डिंग आनी फिजिक्स सर्तींत गोंयच्या गौरेश किनळेकर आनी विजय सुतार ह्या दोगा तरणाट्यांनी देशाक ब्रॉन्झ पदक मेळोवन दिलें. पेडणेच्या सुपुत्रान देशाक ब्रॉन्झ पदक मेळोवन दिल्ल्या खातीर पेडणेच्या मिशन फॉर लोकलाच्या वतीन गौरेश किनळेकराचो सत्कार केलो. मालदीव्स हांगासर जाल्लेल्या दक्षिण एशियाई बॉडी बिल्डिंग तशेंच फिजिक्स सर्तींत गोंयच्या गौरेश किनळेकर आनी विजय सुतार ह्या गोंयच्या 2 तरणाट्यांनी देशाक ब्रॉन्झ पदक मेळोवन दिलेलें आसा. तेका लागून पेडणेच्या सुपुत्रान म्हणजे गौरेश किनळेकरान देशाक ब्रॉन्झ पदक मेळोवन दिल्ले खातीर पेडणेच्या मिशन फॉर लोकलाच्या वतीन गौरेश किनळेकराचो सत्कार केलो. धारबांदोडा वाठारांतल्यो चिऱ्या खणी आनी खणपिटां सामकी भयानक स्थितींत जालेली आसा. पावसाक लागून ह्या सगळ्या खणपिटांत उदक भरता जाल्यार ह्याच खणपिटांनी भुरगे न्हांवपाक वयतात. थंय उदकाचो अदमास येयनाशिल्ल्यान तांकां आपलो जीव वगडावचो पडटा. अश्यो वायट घडणुको फुडाराक जावच्यो न्हय म्हणून सरकारान धारबांदोडे वाठारांत आशिल्ल्यो चिऱ्या खणी आनी खणपिटां पुरोवची अशी मागणी धारबांदोडेचो सरपंच बालाजी गांवसान केला. मडगांवच्या एसजीपीडीए नुस्त्या मार्केटाक कुशीक आशिल्ल्या गटारांची सामकी चवथिकाय जाल्या. हळशिकावण्या उदकान गटार पुराय भरिल्ल्यान ताचो घाणयारो वास जो आसा तो गिरायकांक येता आनी ते बोवाळ मारतात. सोपोकर घेवपी कॉन्ट्रॅक्टर वेळेर सोपो वसुली करतात, मात नितळसाणेची कामां करपाचें कांयच काना मनार घेना म्हणून नुस्तें विक्रेत्यांनी कागाळ केलेली आसा. घाणयारो वास आयिल्ल्यान गिरायक लेगीत येना, देखून गिरायक ना जाल्यार आमी करचें तरी कितें असो प्रश्न तांणी उपरासला. घसघशाचेर वचपाक बंदी घाली नासतना घसघशाचेर वचपी लोकांच्या सुरक्षितते खातीर लक्ष घालचें आनी थंय साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी काँग्रेसीचो फुडारी विजय भिकेन केला. दर्यादेगेर कसली वायट घडणूक घडली आनी पर्यटकांक आपलो जीव वगडावचो पडलो जाल्यार सरकार दर्यार वचपाक बंदी घालतलो काय कितें असोय प्रश्न भिकेन केला.
सावर्डे मतदारसंघात कुडचडेच्या भलायकी केंद्रात वेगवेगळ्या कार्यावळी आयोजित केल्ल्यो. टीबी, मलेरिया, डेंग्यू यासारख्या दुयेंसांचेर भलायकी अधिकारी मेघा कुडचडकर हांणी म्हायती दिली. उपरांत शेती खात्यान झाडां वांटप केली. ह्या वेळार सावर्डेचे आमदार गणेश गांवकर, सरपंच चिन्मयी नायक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. शुक्रारा मुरगांव नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष पदाचेर गिरीश बोरकार हांची बिनविरोध निवड जाल्या उपरांत नगराध्यक्ष पदाचो ताबो ताणें घेतलो. ह्या म्हालांतले प्रश्न बेगोबेग सुटावे करपाचो यत्न करतलो अशें नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान सांगलां. दोन दीस पयलीं एका तरणाट्या भुरग्याक कासावले चिरे खणेंत बुडून मरण आयिल्लें. ताका लागून कुठ्ठाळेचो आमदार आंतोन वाज, कासावले पंचायत आनी चिल्ड्रन्स प्रोटेक्शन प्रेसिडेंट पीटर बोर्जीस हांणी कासावले चिऱ्या खणीची पळोवणी केली. पळोवणी केल्या उपरांत उदका स्रोत खात्याच्या माध्यमांतल्यान चिऱ्या खणीच्या उदकाक दुसरे कडेन वाट करून दिवपाचो निर्णय घेतिल्लो आसा. तशेंच ह्यो खणी लागसर आशिल्ले शिटकावणी तक्ते जे आसा ते तक्ते लायतले अशें आंतोन वाजान सांगलां.